योगा फॉर हार्ट केयर। हार्ट केयर आज पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बन चुका है। भारत में तो बीते 2-2.5 दशकों में हार्ट से जुड़ी बीमारियों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। दुखद बात यह है कि बहुत ही कम उम्र के युवाओं में भी हार्ट की समस्या अब बढ़ रही है। ऐसे में हार्ट केयर अवेयरनेस के साथ साथ योग को भी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट का अहम हिस्सा बनाना जरूरी है। म्हाका दिसता पयलीं कशें आसतालें की आमच्या देशापेक्षा चड भायर योगाचो उपयोग लोक करताले आनी तेंच्या जिवनान बी तो बदल घडोवन हाडपाचो प्रयत्न ते करताले। पण आयज एक खुशी जाता की प्रत्येक संस्था, प्रत्येक शाळा, प्रत्येक भुरग्याक, प्रत्येक घरान आयज आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी आमचे गोंयचे अभिमान दिसता आमचे नेते श्री श्रीपाद नायक जी हे जे आयुष मंत्री आसा यांच्या माध्यमांतल्यान म्हाका एक दिसता की हे आमच्या बऱ्या खातीर जे प्रधानमंत्री करता। आयज प्रत्येकाच्या जिवनान जे आमचे जीवन एक बऱ्यापैकी आमी फुडें व्हरूंक शकता आनी जे आरोग्य हांवें आतांच उल्लेख केलो ते होलिस्टीक आमचे लिव्हिंग आनी एक वेलनेस हो प्रोग्राम ह्या दृश्टिकोनान म्हाका दिसता हेजो पूर्णपणे फायदो गोंयचे जनतेक जातलो। आज आमचो प्रधानमंत्री जो हा ताणे 2014 युनायटेड नेशन जनरल असेंब्लीक भाशण दिवन हो दीस इंटरनॅशनल योगा डे करचो। आनी हो दीस कित्याक करचो कित्याक नॉर्दर्न हेमिस्फियरान दीस इज द लॉंगेस्ट डे टुडे। लॉंगेस्ट डे शूड बी द योगा डे अशें ताणें एक भाशण आशिल्लें वीच वॉज रिकॉग्नायज्ड इंटरनॅशनली। नाजाल्यार ते रिकॉग्नायज करनाशिल्ले इंटरनॅशनल योगा डे। And from then onwards, it has been the biggest export of India internationally. And कितें कसलो export? Oh, export is about a technique which gives you mental, physical, and also spiritual health. आयुष मित्रान सांगला आमचो संदीपाक भाऊ आमी परत कन्सल्ट करतले आनी एज्युकेशन पॉलिसीन ते घालचे आनी खरेंच कंपल्सरी करचे म्हाकाय बी दिसता। सर युडी मिनिस्टर असल्या कारणान डिपार्टमेंट्सांनी अशे योगाचे जावचे हो कार्यक्रम जेन्ना ऑर्गनायज केलो आनी सेंट्रल लेवल आमकां येयलो तेन्ना हेल्थ डिपार्टमेंटाक पयलीं दिले त्याच्या नंतर प्रत्येक डिपार्टमेंटान डिसायड केला योगा विच इज वर्ल्ड फेमस स्टार्ट जाल्लो इंडियेक आमच्या आदले जे ऋषी मुनी आसले तेंच्यांनी चालू केल्लो हो योग स्लोली इंडियेक काबार जातालो आनी तेका वयर काडपाक बाबा रामदेव पळय कोणें सांगले